विज्ञान परिषदेमार्फत गोंयांत 8वो गोंय विज्ञान चित्रपट महोत्सव आयोजित केला। 18, 19 तशेंच 20 एप्रिल मेरेन हो महोत्सव चालू आसतलो। विज्ञाना कडेन भुरग्यांक कशें जुळोवप हो ह्या महोत्सवा फाटलो हेतू आसा म्हूण मंत्री निलेश काब्राल उलयला। आरडीएक्स वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। परिशदान सायन्स 3 दिसांचे विथ फिल्म आनी विथ एक्सपेरिमेंट्स आनी सायन्सा भितर भुरग्यांक कशें इनवॉल्व करप म्हाका दिसता 8व्या एडिशनाक हांव आज हांगा चीफ गेस्ट म्हणून येयल्लो आनी बरी गोश्ट म्हाका पळोवन येयला की खऱ्यांनी म्हाका दिसता जे आमचे ऑर्गनायझर जे आसा आमचो गोडशे बाब ताचे वांगडा आमचे मेनन बाब बाकीचे सगळे वांगडी तेजे टिमीचे एक भुरग्यांक इनवॉल्व करता आनी तितूंत भितर जेन्ना स्कुलान शिकता आनी लायव्ह जे तांकां दाखयता म्हणजे मे बी कॅमिस्ट्री लॅबान ज्यो गोश्टी थोड्यो दाखयता आसतल्यो पण आज जेन्ना एक एक्झिबिशन पळयलें जे आमचो चंदन बाब जो आमचो रेस्क्यूइंग एनिमल्स रेस्क्यूइंग स्नेक्स आनी तितूंत भितर लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्नेक्स दाखयतालो। दुसरे कडेन एक सायंटिस्ट जो एंटार्क्टिका स्वता वचून 4-5 एडिशनां वचून तेणें आपण एक आपणाचे रियल एक्सपिरियन्स आनी कशें क्लायमेट चेंज कशें जाता एंटार्क्टिकान हे सगळे गोश्टी तो स्वता सांगतालो। तशें बाकीचे फिल्म अशें एक बरी गोश्ट म्हाका दिसता 8 वर्सां पयलीं चालू केल्ली आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय ती चालू दवरल्या आनी आय विश द ऑर्गनायझर्स आनी हांव पळयतालो की इनिशियली जेन्ना चालू केल्ले मे बी सायन्स फिक्शन फिल्म्स वा सायन्स फिल्म्स वे आर नॉट अवेलेबल। आज सांगतले भशेन की देर आर लॉट ऑफ फिल्म्स वेर यंगस्टर्स कॅन वॉच आनी म्हाका दिसता दीस शोज दॅट एबिलिटी फॉर ऑर्गनायझींग दीस फेस्टिवल। नॉर्मली कितें आसता की आमी पळयता की फिल्म फेस्टिवला म्हणटा बाकीची फिल्मां आसतात आनी हितून भितर सायन्स रिलेटेड फिल्म्स भुरग्यांक म्हाका दिसता खुबशीं भुरगीं म्हाज्या अंदाजान 3-4 हजार भुरगीं हांगा येवन पळोवन वयतले। ताका शाबास घेता ऑर्गनायझरांक आय विश देम ऑल द बेस्ट। 8वें न्ही 80वें एडिशन अशीच चालू उरचें आनी टू ब्रिंग ऑल द स्टुडंट्स इंट्रस्टेड इन सायन्स ऑर all the students who are interested, who are inquisitive, to come for this science 3-day science festival from all over. It is open to everybody and I think they should all come and see this exhibition by themselves.